फाटी इंडियन कोस्ट गार्डाचो टेरर अलर्ट आयिल्लो. कॅप्टन ऑफ पोर्टान अलर्ट जाहीर केल्लो. मात इतल्या व्हड गंभीर मुद्द्याचेर गोंय सरकारान मातूय लक्ष घालेना. NIAन ह्या संदर्भात कडक कारवाय करची तशेंच राज्यपालान हे सरकार डिसमीस करचे म्हण मागणी काँग्रेसीन केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. इंडियन कोस्ट गार्डाचे एक टेरर अलर्ट येयल्लो, जातूंतल्यान ते म्हणटाले की पॉसिबिलिटी काराची साकून एक ट्रॉलर घेवन टेररिस्ट वेस्ट कोस्टाच्या खंयच्या एक स्टेटींतल्यान इंडियेचेर अटॅक करपाक शकता. तो अलर्ट आयले नंतर कॅप्टन ऑफ पोर्टान आपले तरेन एक अलर्ट जाहीर केलो. हे सगळे जाता आसतना गोवा गव्हर्मेंट आनी गोंयची होम मिनिस्ट्री ही सारकी न्हिदोन रावली आनी कांयच एक्टूच केलें ना. हो इशू फक्त गोंयचो नाशिल्लो, हो इशू एक सिरियस देशाचेर हल्लो जावपाचो शक्यता आशिल्ली. आनी जेन्ना केन्ना बारीक सुद्दां अलर्ट मेळटा तेन्ना गव्हर्मेंट प्रोएक्टीव जाता आनी सगळे एजन्सी अलर्ट करता. गोंय म्हणटे राज्यांक ज्यो बिचाचेर इतले ट्युरिस्ट आसतात आनी गोंयकार आसता ह्या दिसांनी, पूण कदाचित हो योगायोगान हो हल्लो जालो ना, एक बरी गजाल. कदाचित हो हल्लो जाल्लो जाल्यार आमची नॅशनल सेक्युरिटी आमी इतली वल्नरेबल करून दवरल्या की आमची त्यो एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड्स, एंटी टेररिस्ट एजन्सी जितल्यो आशिल्ल्यो त्यो सामक्यो ओगी रावल्यो. आनी कदाचित हो जर अटॅक जाल्लो जाल्यार आमी अनप्रिपेर्ड आसता आशिल्ले आनी देशाचेर एक वेगळो तरेचो हल्लो जाता आशिल्लो. हेजे मुखार अशें जावपाक जायना. आमचे एजन्सी सगळ्यो अलर्ट उरपाक जाय. आमी इमिजिएटली मागला NIA कडेन की इमिजिएटली तांणी गोंयांत येवचें आनी हे जे सिरियस लॅप्सेशन आसा नॅशनल सेक्युरिटीचेर ताचेर तांणी इन्क्वायरी करची आनी जे कोण कल्प्रीट आसा तांकां पनीश करची आनी जंय खंय गॅप्स आसा ते कित्या खातीर जालें ना तेजेरूय तांणी डिटेल रिपोर्ट दिवपाची गरज आसा. त्याच बरोबर आमी देशाची सेक्युरिटी कॉम्प्रोमायज करपाक शकना. 2 म्हयने जाले आमचे कडेन होम मिनिस्टर ना. गव्हर्नरान ताबडतोब ह्या सरकाराक डिसमीस करचो जो नॅशनल सेक्युरिटी कॉम्प्रोमायज करता, जो इतले नागरिकांचे लायफ कॉम्प्रोमायज करपाक शकता. तेन्ना ह्या सरकाराक कंटिन्यू करपाचो अधिकार ना. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष रोखडेच आमच्या गव्हर्नरा कडेन एक डेलिगेशन घेवन रायटींग रिप्रेझेंटेशन तांकां दितले आनी ह्यो मागणी आमी मुखार व्हरतले.